आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपा फाटलें रिजन म्हणजे अशें की आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टी इलेक्शनाक ज्या वेळार गेल्ली 2022च्या त्या वेळार परत स्वबळाचेर जिखून येयल्ली आसा. स्वबळाचेर जिखून येवन सगळ्या तरेच्यो पार्ट्यो गोंयांत काम करताली. भारतीय जनता पार्टीचो जो ताबोवपाक यशस्वी कोण जालें ना आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली. परत एकदा आमचे डॉक्टर सावंत चीफ मिनिस्टर जाले आनी गोंयची तेणें धुरा ही आपल्या हातीन घेतली आनी ते वेवस्थीत पद्दतीन काम करूंक लागले. सो काम करतना तांकां ते जे सामान्यांतले सामान्य लोकांचो विचार करून काम करतात, आपले सगळे एडमिनिस्ट्रेशन तेंच्या फाटल्यान लायत आसतना काही लोक तांकां आडोवपाचो प्रयत्न करतात. नाहक बदनामी तेंची वैयक्तीक रित्या बदनामी ही एवरी टायम तेंची केल्ली गेली वयता. सो त्या हेजेर आमी आयज युवा मोर्चा काही पक्षान जे गोवा फॉरवर्डा सारके पक्ष आसतले ते पक्ष कितें करतात, तेंचें अस्तित्व जें आहा हे गोंयच्या राजकारणान 2015च्या आसपास मागीर तेंचें अस्तित्व आयिल्लें. गोंयकारांक वेगवेगळ्यो आश्वासनां दिवन वेगवेगळ्यो सवलतो दितले, हे दितले ते दितले करून जे पक्ष आयिल्ले ते शेवटी तांकां भारतीय जनता पार्टीशी संघटीत जावचें पडलें 2017 सरकार करपाक. जे सरकार तेंच्या वांगडा केल्लें त्या सरकाराच्या लोकांनी त्या वेळार गाळ्यो मारिल्ल्यो फक्त ह्या लोकां खातीर. ते आमच्या मुख्यमंत्र्याक कितें म्हणटाले, आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष कितें म्हणटाले की तेणें मिडियाक अमित शा कडेन वचून दिवना. बट तो त्या टायमार टायम तो शॉर्ट आशिल्लो अमित शाक एड्रेस करपाक आनी तो कितें म्हादयचेर उलोवना. म्हादयचेर आमचो मुख्यमंत्री 1994तल्यान तेणें हो विशय लावन घेतलेलो आसा की तो जे निर्मला सावंत तेजें संघटन आसा किंवा तो आमचो राजन हे आसा केरकर, तेजे बरोबर तेणें मेळून म्हादयचेर एक बारीक मतलब मायन्यूट गजाल जो प्रमोद सावंतान अभ्यास केल्लो आसा आनी हो आमकां विशय खबर आसा. म्हादय हो विशय सोंपलेलो आसा कारण डॉक्टर प्रमोद सावंत हो हाताळटा. सो दुर्गादासान किंवा विजयान आमच्या सरकाराचेर बोट दाखोवचें न्ही. सो हांव इतलेंच मागता की तेणें ह्यान फुडें आमच्या पक्षाचेर किंवा सरकाराचेर कांयच एक शब्द उलोवचो न्ही. उलयलो जाल्यार ताका आमी आयज जशी आमी ताका उत्तर दिलां हेजेर एक्स्ट्रीम तो म्हणटा की डॉक्टर प्रमोद सावंत की तेजे कडेन आयिल्लो खंय अनऑफिशियल अनइन्वायटेड वेडिंगाक आयिल्लो. बाबा त्या दिसा 2 दिसा एक 12 वरां सरकार घडिल्लो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो. सो 12 वरांत मनीस कितले फावटी सावथाक ट्रॅव्हल करूं शकता ते तेणें विचार करचो. त्या टायमार वयल्यान ट्रॅफिक जाम जाताले. हो बेश्टोच लोकांक दिशाभूल करता. उलट हे 2-4 आठवड्या पयलीं हो दुर्गादास आमच्या सरकारा कडेन भितर सरपा खातीर वेगळ्यो मार्ग आपयतालो बट ताका खंयच ताका यश मेळूना. कॅझिनो सरकारान थोडे लिगलायज केल्या मांडविना सरकार म्हणटा आपल्या बरो महसूल मेळटा म्हणजे सरकार पूण तेज्या भायर इलिगल कितलेशेच कॅझिनो आसा. लिगलाक एक गोंयकारांक वचपाक पासून रिस्ट्रिक्शन केलां न्ही सगळे कालचे न्हू युवक पाड जावचे. पूण तुमी युवा मोर्चाचे येताले युवक जर अशे कॅझिनो गेले ते सरकारान बंद हेजे सरकाराचें नियंत्रण आसा कॅझिनो जे गोंयकारांक आनी भुरग्यांक खास करून हो कॅझिनो अलाउड करिना. कारण हो सरकाराचे बारीक मायन्यूट डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आसा पळय ते हेजे बारीक नजर दवरून आसा. सो लोकांनी गोंयकारांनी कशेंच भिवचें न्ही कारण फक्त प्रमोद सावंत हो एक सक्षम नेतृत्व आसा त्या गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा.